गोयचो मुख्यमंत्री आणि हेर मंत्री आमदार सध्या कर्नाटकात प्रचाराक पेटल्या। ज्या कर्नाटकान गोयची म्हादय वळोवपाचे झुजा पावंड्या यत्न चलयल्यात जाल्यार दुसरे वटेन गोयची लायफलायन जावन राविल्ली म्हादय वाटोवपा खातीर म्हादय मोगींनी 7 किलोमिटरांची साखळी करपाचे थारायला। पणजे 20 मे दिसा सांजे 4 वरांचेर मिरामार दर्यादेग सावन ते सांता मोनिका जेटी मेरेन ही साखळी करतले। हेरिटेज एक्शन ग्रुप आणि सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाच्या जोड पालवान हो उपक्रम जाहीर केला। लोकांनी निळे कपडे घालून या उपक्रमात व्हडा संख्येन वांटेकार जावन म्हादय बचाव आंदोलनात वांटेकार जावचे असो उलो आयोजकांनी मारला। हो जो इनिशिएटिव्ह असा जो मिरियम बाय पोशीन घेतला under the auspices of the Activist Collective आणि आम्ही as Save Mother Save Goa Front आणि गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आम्ही जोड पालवान तांकां तेंको दितात ह्या प्रोग्रामा खातीर। ही कार्यावळ जातली 20 मे 4 ते 6 दरम्यान आणि ती स्विमसी कन्वर्जन सुरू जावन ह्युमन चेन मनशाची साखळी will converge at the Santa Monica jetty। सो हांव समेस्त गोंयकारांक अपील करता की सगळ्यांनी ह्या ह्युमन चेनीक जॉइन जावपाचें आणि आपली सॉलिडॅरिटी आपलो तेंको म्हादय खातीर उक्तावपाचो। Asking people to come in 2 color combinations, white and blue, and the reason for this is a reflection of the colors of our river. So to feel the river, I feel that the colors of the river are the best way to express our feelings. Our writers, poets, artists have been working independently all this time, and we thought this was a good platform to bring them together and do a joint expression of prayer and peace to find a solution to the problems that Elsa has just described. एक इशू जो आमच्या सगळ्यांक लागता ते म्हटल्यार उदक, आणि कोण तरी आमचे उदक जर आमचे कडल्यान काढून व्हरता तो एक मनान भाव घेवन 16 तारखेक लोक आयले, 16 जानेवारीक लोक आयले। त्याच्या नंतर आंदोलनाचे टप्पे चलत रावले, खुबश्यो गोष्टी चलत रावल्यो। त्या हेतून एक आमचो असो मुद्दो आशिल्लो की हो आंदोलन आसतलो किंवा हो इशू आसतलो तो सर्वसामान्य लोक म्हणजे तळागाळातले लोक ते वयले लोक सरकार सगळ्यात पर्यंत व्यवस्थित पावंक जाय। प्रत्येकाचो खारेचो वांटो किंवा सिंहाचो वांटो ह्या आंदोलनात किंवा ह्या इशू किंवा म्हादय वाचोवपाक लागून प्रयत्न जावंक जाय। हे आम्ही करता आसतना आमकां अशें लक्षात आयलें की काही भुरग्यांनी काल उर्बा म्हणून एक प्रोग्राम केलो, कल्चरल फेस्टिवल आशिल्लें, आणि त्या कल्चरल फेस्टिवलाची थीम जी आशिल्ली ती म्हादय आशिल्ली। म्हणजे म्हादयचेर सगळे कॉम्पिटिशन्स त्या भुरग्यांनी केल्ले, म्हादयचेर अभ्यास त्या सगळ्या भुरग्यांनी केलो। या सगळ्या भुरग्यांनी ज्यांच्यानी अभ्यास केला म्हादयचेर त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव एक कॉल दिता की तुम्ही 20 तारखेक खास करून उर्बाक जे पार्टिसिपेट जाल्ले त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव कॉल दिता 20 तारखेक जी ह्युमन चेन आसतली त्या ह्युमन चेनीक जे परफॉर्मन्स तुम्ही काल उर्बाक केला ते परफॉर्मन्स तुम्ही त्या दिसा घेवन थंय करचे अशें सगळ्यांकडे एक विनंती आसा। बर्ड वॉच आसा, मागीर एक्वेटिक लायफाची स्टडी आसा, मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू म्हादय। त्या मेनी थिंग्सान एक टायगर आसा। सो लोकांनी लक्षात घेवंक जाय की ह्यो सगळ्यो गोष्टी खबर आसूंक जाय लोकांक की म्हादय इफेक्ट जर जाता जाल्यार कसो म्हादय इफेक्ट जाता। थंयच्या आमच्या सादे जर गांवठी भाशेन जर म्हटल्यार आमचे तिसऱ्यो आसतल्यो, आमचे खुबे आसतले, हांचेर इफेक्ट जाता न्ही। सो हे सगळे विशय जे आसा पळय त्याच्या बरोबर टायगर इज वन ऑफ द इशू अशें आमकां दिसता। The message is that we are all Madhaiche Rakhondar. We are all river guardians, and we want to show that all of us care enough to come and stand together for Madhai. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, जवार बर्वे आणि संगीता ओली।